आम्ही सद्याक आसा एमपीटीचे मोठ्या जाग्याचेर जे आमकां फाटल्यान दिश्टी पडून येता जायती हांगा सोलर पॅनलां घाल्ली आसा. एमपीटी हेज गॉन वन स्टेप अहेड आनी आमी ज्या सद्याक जाग्यार आसा वो 28,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो आनी हांगा जायती सोलर पॅनलां आसा जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हे जे सोलर पावर प्लांट आसा 3 मेगावॉट पावर प्लांट आनी हो गोंयचो खंय सगळ्यान व्हडलो आनी मोठो सोलर प्लांट आसतलो. सद्याक हाजें काम 75% क्लियर जाल्लें आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा एमपीटीच्या सुत्रां कडेन की 18.5 करोड लागत घालून खंय हो प्लांट घातिल्लो आसा आनी तातूंत भितर खंय 17.5 करोड जे आसा खंय हें इन्वेस्टमेंट आनी अरावंड 70 to 80 lakhs तांच्यांनी खंय PMC म्हणून अमावंट काडून दवरिल्लो आसा. हे सोलर प्लांट येतकर MPA will be the only port in Goa or probably in India along the Indian coast to become totally solar powered plant and solar powered port. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे सोलर पावराचेर खंय एमपीटी टोटली फ्री आपली इलेक्ट्रिसिटी बिलां करतली आनी हे जे इन्वेस्टमेंट तांच्यांनी केल्लें आसा तांचें म्हणणें आसा की 6 ते 7 वर्सां भितर हें क्लियर जातलें. हाजे पयलीं खंय 2016 भितर तांच्यांनी एक प्रयोग चालू केल्लो आनी आपले जे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्यो आसा जावं ऑफिसां आसा ताजे वयर तांच्यांनी पयलीं सोलर पॅनलां घाल्लीं. 200 किलोवॉट खंय तो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तांकां खंय 28 लाखाची सेवींग जाली बिलां. ताजे मुखार तांच्यांनी चिंतलें की इतलें जरी सेवींग जाता जाल्यार एक मोठो हांगा एक सोलर पावर प्लांट घालचो आनी खंय तरी एक ग्रीन पोर्ट म्हणून तांकां एक रेकॉग्निशन मेळचें आनी हाका लागून तांच्यांनी जेन्ना हो प्लॅन मनान घेतलो तांकां खंय जागो मेळना जालो. जेन्ना आमी एमपीटीचे सुत्रां कडेन इन्फॉर्मेशन काडली एमपीटीक जेन्ना जागो मेळना जालो तांचे कडेन खंय जायती हांगा एमपीटीची कॉलनी आशिल्ल्यो जे जाग्यार लोक रावनाशिल्ले बिल्डींग डिलेक्टेड जाल्ली तांच्यांनी खंय अनयुज्ड जी क्वॉटर्स आशिल्ले रेजिडेन्शियल क्वॉटर्स तांच्यांनी आपले स्वताचे कॉस्टाचेर डॅमोलिश केली आनी 28,000 हो जो जागो आसा हो फ्री केलो ह्या प्रोजेक्टा खातीर. आयज हो प्रोजेक्ट जो आसा 75% कंप्लीट जाल्लो आसा आनी थोड्याच वखतान हो म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट चालू जावंक शकता एंड दीस वील मेक MPA दी ओनली पोर्ट टू बी टोटली सोलर पावर्ड. हाजें खंय इन्स्टॉलेशन जें आसा कॉन्ट्रॅक्ट हेज बीन गिवन टू गॅडा आनी गॅडा इज इन्स्टॉलिंग ऑल दी सोलर पॅनल्स. खंय तरी थोड्याच दिसांनी तांचें म्हणणें आसा की हो प्लांट इनॉग्रेट जातलो आनी एक मोठ्या प्रमाणान सोलर पावराची यूज हें पोर्ट करपाक लागतले. वास्कोच्यान पुडर मिडिया खातीर विक्रांत नायक.